पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्यो कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा वडील फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रातल्या भौशीक प्रचार सभांनी घेतलो वांटो. काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी छत्तीसगडांत भौशीक सभांनी केलें संबोधन. हासन मतदारसंघातले खासदार आणि आदले प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा हांचो नातू प्रज्वल रेवण्णाक कथीत सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात सांपडले उपरांत देशभर खवदळ. चौकशी पुराय जाय मेरेन पक्षान केलें निलंबन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला एनडीए आघाडीची जाली बसका. प्रचाराचो घेतलो नियाळ. दोनूय सुवातो जिखपाचो मुखेलमंत्र्यांचो हावेस. गोंय एनआयटीन आयोजीत केल्ली बूट कॅम्पस कार्यावळ. आयआयटीच्या गोंय फांट्यान इंडो फ्रेंच वर्कशॉपाचें केलें आयोजन. आणि T20 संवसारीक क्रिकेट सर्ती खातीर भारतीय खेळा पंगड जालो जाहीर. रोहित शर्माची कप्तान पदाचेर निवड. आता खबरो विस्तारान. तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेचो प्रचार आता तेंगशेक पावला. भाजपाचे वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटले 2 दीस महाराष्ट्राच्या भौशीक सभांनी वांटो घेतलो. सोलापूर, कराड आणि पुण्यात तांणी प्रचार सभांनी काँग्रेस पक्षाचेर टिका केली. काँग्रेस पक्षान समाजाची उदरगत जावंक दिवंक ना, तांचे लागीं देशाच्या उदरगतीची नजर ना असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांत केलो. समाजाक जोडपाचें काम आणि उदरगतीच्यो येवजण्यो चालीक लावपाचें काम भारतीय जनता पक्षाचें सरकार करता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. मार्च 2023 से शुगर मिलों को हमने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन का प्रावधान भी किया है ताकि शुगर मिल हर प्रकार का काम तेजी से कर सके, किसानों की पेमेंट न रुके। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली की सरकार में थे तब सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए की खरीद की थी, 7.5 लाख करोड़ की। आज 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए की खरीदी हमने करके दिखाई है। कहां 7.5 लाख करोड़ और कहां 20 लाख करोड़। महाराष्ट्र के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है। भारतीय जनता पक्ष एसटी, एससी आणि ओबीसी घटकांच्या संरक्षणाचे काम करता अशें स्पष्ट निवेदन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री आणि काँग्रेस पक्ष हांणी ह्या संदर्भात आपलो एक फटीचो व्हिडिओ तयार केलो आणि लोकां मदीं संभ्रम निर्माण केल्ल्याचो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. एका खासा मुलाखतींत ते उलयताले. मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे. कर्नाटकातल्या हासन मतदारसंघाचे खास
खासदार आणि आदले प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा हांचे नातू प्रज्वल रेवण्णा कथीत सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात सापडल्या उपरांत ते देशा भायर गेल्ल्याची खबर आसा. ह्या घडणुकेक लागून जनता दल सेक्युलर पक्षान प्रज्वल रेवण्णा हांकां खासा चौकशी पंगडा कडल्यान तपास पुराय जाय मेरेन पक्षांतल्यान निलंबित केला. त्या भायर जेडीएस कोर कमिटी आयज खासा बसका घेवन प्रज्वल रेवण्णा हांकां कारण दाखोवपाची नोटीस जारी केल्ल्याची माहिती पक्षाच्या सुत्रांनी खबराकारांक दिल्या. कर्नाटकांतले आसन मतदारसंघातले खासदार प्रज्वल रेवण्णा हांच्या आड लैंगीक छळ प्रकरणात गुन्यांव दाखल जाल्या उपरांत राजकीय मळाचेर तांचे पडसाद उमटल्यात. प्रज्वल रेवण्णा हे आदले प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा हांचे नातू आसा. तांणी तयार केल्ल्या कांय अश्लील व्हिडिओचे पेनड्रायव्ह मेळ्ळ्या उपरांत ह्या विशयाचेर देशभर खवदळ मातला. मजगतीं कर्नाटकांतल्या जनता दल सेक्युलरचे फुडारी कुमारस्वामी हांणी ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना दुबावीत आपलो पक्ष समर्थन करचो ना अशें स्पश्ट केलां. Prajwal issue is there or not, that is left to the government to take the decision. Just a minute. Take the decision, that is the responsibility of the government. We will not protect even if this has happened, we are not going to protect even our Prajwal Revanna MP. This issue, they will not take any decision. I know why these people, several times they have done like this. D.K. Shivakumar. Their only intention is to malign our family. काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज छत्तीसगडांतल्या झांजगीर चंपा हांगा आयोजीत केल्ल्या पक्षाच्या भौशीक सभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार तांणी केंद्रांतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचेर टिका केली. ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है. ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है. देशाचे नौदळ मुखेली म्हणून वायस एडमिरल D.K. त्रिपाठी हांणी पदभार स्वीकारला. भारतीय नौदळांतले ते वडील अधिकारी आसात आणि हाचे पयलीं नौदळान वेगवेगळ्या पदाचेर समर्थपणान तांणी काम केलां. हाचे पयलीं तांणी पश्चिम नौदळाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ह्या पदाचेर काम केलां. नौदळाच्या शिष्टाचारा प्रमाण आयज सांका तांचे पदग्रहणा खातीर येवकार दिलो. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में. पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए. वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate Convos. which is a matter of great concern for all of us. are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसव उपरांत आता पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला पणजेंत आयज NDA आघाडीची बसका जाली. ह्या बसकेक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तशेंच राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकार, मगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर, मगो नेते आनी वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, मंत्री रवी नायक, आमदार जीत आरोलकर, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, चंद्रकांत शेट्टी हजर आशिल्ले.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या फुडारपणाखाला NDA राष्ट्रीय विशय घेवन वेंचणूक लढयता अशें सांगून काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यांत कांयच दम ना, तो जातीयवादी आसा असो आरोप केलो. गोंयांतल्यो दोनूय सुवाती भाजपा जिखतली असो दावो लेगीत तांणी केलो. मोदी के गॅरंटेड आम्ही विशेष करून जे म्हटलां तेच्यान सगळ्यात महत्वाचे ते तुम्ही आयज पर्यंत ती लायन जी घेयना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. गोंय हे पयले राज्य आसा ज्या राज्यांत आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करता. त्या खातीर UCC मेंटेन करपाचे UCC लागू करपाचो कायदो हो NDAच्या टॅगलायनीचेर आसा. 33% रिजर्वेशन आमी महिला अधिनियमांत फक्त बील करून दवरचे ना. येता त्या 29च्या इलेक्शनाच्या म्हणजे लोकसभेच्या पयलीं आनी बाकीच्यो विधानसभेच्या पयलीं ते लागतले हाची आमी काळजी घेतले. आयज पर्यंत फक्त म्हणजे 50% महिला ज्यो वोटर्स आसात तांकां कन्सिडर्ड करताले. पण माननीय मोदीजीन महिलांचो सन्मान केला. महिला अधिनियम बील हे लोकसभेत पास केला आणि 33% रिजर्वेशन दिवपाचें ठरयलां. यांची टॅगलायन आसा म्हणपाक काय हरकत ना. माननीय मोदीजीचे नेतृत्व घेवन राष्ट्राचो विचार करा आणि जगात भारत देशाचो नंबर खंय आसा 11व्या स्थानाचेर आसलेली आमची इकॉनॉमी आज 5व्या स्थानाचेर पावली. आमी प्रॉमिस करता इट विल बी ऑन द थर्ड 3ऱ्या नंबराचेर आमी पावयतले. NDA बसकेन वांटेकार जाल्ल्या मोगो फुडारी सुदीन ढवळीकार हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. ज्या प्रकल्पावेल्यान काँग्रेस फुडारी भाजपा सरकाराचेर टिका करता ते सगळे प्रकल्प काँग्रेस सरकाराच्या काळांत सुरू जाल्ले. ह्या इतिहासाची याद काँग्रेस फुडाऱ्यांनी दवरची अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. आम्ही बेजबंद जातले पूण मोठ्या दबाज्यान आमकां मतां पडटली. दुसरी गोष्ट आनी निदर्शनां हाडटा 3 पॉयंट जाहीरनाम्यांत आसा काँग्रेसच्या आनी हे 3 पॉयंट जे जाहीरनाम्यांत काँग्रेसीन घाल्या ताचे विशीं तुमी इतिहासांत वता. पयलो प्रश्न आसा म्हादयचो. म्हादयचें पयलें पत्र कोणी दिलें हे सोदून काडा. दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मेळयली. कॅप जेन्ना 38 मिलियन टन्स आशिल्लो 2018 तेन्ना 62 मिलियन टन कोणी केले आनी ताका लागून सगळो कॅवोस कसो जालो पळय. आमी इतिहासांत वतना म्हणून आमकां हें कळना इरेग्युलरिटीज कोणी केल्यो कोणा कोणाले कार्यकर्ते कितें करताले कोण मंत्री त्या वेळार धंद्यात आशिल्ले हे सगळें सोदून काडपाची तुमकां आवश्यकता आसा. जेन्ना काँग्रेसा सारको पक्ष जाहीरनामो करता तेन्ना ह्या जाहीरनाम्याक तांणी कितें केल्लें आसा. डबल ट्रॅकाचो DPR केन्ना जाल्लो. बायलांच्या सुरक्षेविशीं भारत देश 177 देशांतल्यान 127व्या सुवातेर आसा. भाजप सरकार बायलांक सुरक्षीत वातावरण दिवपाक अपेक्षीत आसल्याचो आरोप इंडी आघाडीच्या परिशदेन बायलां फुडाऱ्यांनी केलो. काँग्रेसीच्यो मनीषा उजगांवकर, आप पक्षाच्यो सिसिल रॉड्रिगेज आनी गोवा फॉरवर्डाच्यो अश्मा बी हांणी घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेन भाजप सरकाराच्या बायलां विशयक धोरणाचेर खर उतरांनी टिका केली. हो पळय आमचे सायबर सेल आसा ताजो कितें यूज जाता बायलांच्यो कितल्यो केसीस तडीक लायता. हांव गव्हर्नमेंटाक विचारता तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडली पळय नांवां दितात ते बायलांच्या खातीर कितें करता अवेअरनेस करपाक कितें करतात. बाबा आतां बायलो भुरगीं आसा कॉलेज भुरगीं आसा आज तांकां मेसेजीस येतात पुलिसेन कंप्लेन दितकीर कितल्यो बाबा त्यो केसींचेर तांचे व्हेरिफिकेशन जाता. हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा. हांगा तुमचे पोलीस स्टेशन पयलीं जावपाक जाय. नॉर्थाक जावपाक जाय सावथाक जावपाक जाय. थंय आमी वता आसतना आमकां दिसपाक जाय की आमी वतात तांकां थंय आदार मेळटलो. ही जी पळय आमी क्रायम घेवन वता कोणाक भुरग्यांक मेसेजीस येता व्हिडिओ धाडटात. आज खुबशे भुरग्यांची अशी तणावा खाली आसता थोडी जीव दितात. हांचेर कितें तरी पोलीस एक्शन घेतलो म्हणून एक विश्वास आसपाक जाय. हे कोणे करपाक जाय सरकारान करपाक जाय. आनी फक्त ही गॅरंटी दिता ती गॅरंटी दिता. आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं ही बायलां सुरक्षीत आसा दिवपाक शकता. कितल्यो क्रायम वाडल्या सायबर क्रायम खंय पावला आज तितलो तुमी बाबा अवेअरनेस करून तो क्रायम कमी करपाक कितें केला हे सरकाराक सांगपाक जायना.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो फुडारी ॲडव्होकेट अश्मा बी हांणी फाटल्या 5 वर्सांत बायलांचेर अत्याचार जावपी घडणुको वाडल्यात हे विशीं हुस्को उक्तायलो. गुन्यांवकारांक ख्यास्त जायना ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न तांणी उपस्थित करून गोंय हे बायलांक खातीर असुरक्षीत राज्य जाला असो आरोप केलो. जर घेतले जाल्यार आमी 250 केसीस 18 इयराचे बिलो जे भुरगे आसा तांचेर केसीस 250 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा. तातून बेश्टे 4 केसीन कन्विक्शन मेळिल्ले आसा. म्हणल्यार 1.6% बेश्टो कन्विक्शन रेट जाला. इट्स रियली शेम ऑन द गव्हर्नमेंट. कित्याक 18 वर्साचे भुरगे जे फूल कशें आमचो एक फूल कसो ब्लूम जाता ते ब्लूम पासून जायना, पण तांचे 18 वर्साचे तांचे एक लाईफ पासून ताणें पळोवना. आपल्या आवय बापायचे हितूनच आसता ते. तसले भुरग्याचेर जर असलो एक क्रायम जाता, रेप सर्व क्रायम जाता म्हणल्यार ताचो आख्खो आयुश्य पिड्ड्यार जाल्ले भशेन जाता. सात मेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मतदारांचे मत खंयच्या पक्षाक आसतले हे विशीं लोकांची मतां जाणून घेवपा हेतान दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीन शिवोली विधानसभा मतदारसंघातल्या मतदारां कडेन संवाद साधलो. मतदारांनी ह्या वेळार संमिश्र प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. बाबा आता लोकसभा हा इलेक्शन सो इंचा आवाज कसो आसा शिवोले मतदारसंघात? शिवोले मतदारसंघात म्हणजे आता खरो आणि मनोज फकत सपोर्ट करता बीजेपी. ते पेक्षा मनोजाक मारचे बीजेपीक मारलेलो वोट बरो नाल्यार फोडटात वोट ते. म्हाजे हातून काँग्रेसीक मारपाक उगी बसपाचें. फाल्यां कोणी खासदार जिखून येवन तेणी कितें करचें तुमच्या शिवोले मतदारसंघा खातीर? तेणें फकत उदक आनी लायट पळोवपाक रस्ते पळोवपाचे आनी कांय ना. इतलेंच. सो हिंगा आवाज कोणाचो आसा चडसो? पण चडसो आवाज भाऊ म्हणटा. सतीश बाबा हिंगा लोकसभा शिवोले मतदारसंघात आवाज कसो आसा? बरा कोणाक आसा हिंगा? श्रीपाद नायक येतलो. श्रीपाद नायकाक आसा. आतां आनी बीजेपी आनी हिंगा काँग्रेस आनी आरजीक आसा? आरजे मातसो आसा. बीजेपीक मातसो मायनस जातले असं वाटतं म्हाका. कित्याक म्हणून? कामां पळयता न्हू कशें जाता ते आतां. काँग्रेसाक आहा हिंगा? येता. येस काँग्रेसीक येतलो. एडवांटेज कोणाक दिसता तुमकां? काँग्रेसाक ना. काँग्रेस आनी जो आरजे आहा न्हू तितून फायट लागतले असं. हय. 5 वर्साचे खासदाराचें काम कशें आसा? आतां पळयल्यार फाटले दिसा पळयलें जाल्यार आतां कितें आहा तूं भाजपाचें काम कशें जाणा तूं? हांवूय जाणता. कितें आतां म्हणजे भुरग्यांक कितें कामांक प्रॉब्लम आसा, कांयच कामांक जे क्वॉलिफायड लोक आहात न्हू ताका कांयच सोर्स ना रे. ओके. सो फुडें 5 वर्सां कोणूय जिखून येता आनी कितें करचें तुमच्या खातीर? आतां भुरगे आहात मरे शिकलेले ताका सर्वीस जाय न्हू. फ्युचर तेंचें ब्रायट आसूंक जाय न्हू. भुरगे कामाचे जाय, ताका सोर्स जाय. सुरेखा गुरुदास दाबोलकर. हिंगा लोकसभाचो आवाज कोणाचो आसा? तितलो हांगासर कोणाचोच ना सद्या. अजून कोणूच येवंक ना? अजून कोणूच येवंक ना. ओके. पूण हुंची पाटयेचो आवाज बा कांय ना? कांयच ना. गजालूच ना अजुनूय ना. सद्याक 3 पार्टयांनी कॅन्डिडेट आसा. बीजेपी आहा, काँग्रेस आहा, आरजी आहा. अजून कोणाचेच ना न्हू. पूण कोणाक एडवांटेज दिसता ह्याच्यान? काय कळटलें? कांयच समजना. सो फाल्यां कोणी खासदार जिखून येता तेणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? फाल्यां खासदार कोण जिखून येता तेणें कितें करचें तुमच्या खातीर? आमकां अशें हेल्प करूंक जाय न्हू इतलो. कितें म्हण हेल्प करचें? कितें अशें आमकां कोण नासलेल्यांक हेल्प करूंक जाय न्हू. कोणाक घोव ना, कोणाक भुरगीं अशें नासता न्हू. बाबा हिंगा लोकसभाचो आवाज कसो आसा शिवोले मतदारसंघात? आसा बरो आहा. चल्ला आतां पळोवया. कॅन्डिडेट आसा. कोणाक एडवांटेज दिसता ह्या सायडीच्यान? तशें तर सांगपाक जायना ना प्रॉपर अशें कोणाक म्हणून, कारण सगळेच आतां मिक्स जाल्यात. ओके. आतां कोण कोणाचो कांयच खबर ना पडना. ओके. पूण प्रेझेंस आहा तिगांयच्या लायक बीजेपी जावं काँग्रेस जावं आरजी जावं प्रेझेंस? बीजेपीक हा. बीजेपीक हा. फाल्यां आतां फाटले 5 वर्सां एमपीचें काम पळयत जाल्यार कशें आसा ह्या मतदारसंघात? मतदारसंघात येता बरें आहा तशें पळोवपाक गेल्यार. एमपीचें? हय. एमपी कोण आसलो तो जाणा तूं? श्रीपाद नायक सर. सो फाल्यां 5 वर्सां खासदार कोणी जिखून येता तेणें कितें करचें तुमच्या मतदारसंघा खातीर? फर्स्ट ऑफ तेणें पब्लिकांक पयलें तेणें हें करूंक जाय. सगळें पब्लिकांचे पयलें
तेणे मीन्स हांगाचे पॉयंट्स आसा ते तेणें दिल्ली वचून मांडूंक जाय. सो लायक हिंगा मेन कितें आहा हिंचे विशय आहा जाल्यार मेन मीन्स हांगा विशय आहा सगळे टुरिजमचो. मॅडम इलेक्शनाचा आवाज कसो आसा शिवोले मतदारसंघांनी? आसा चलता आवाज. आहा आवाज आहा. आवाज आसा खंयच्या पार्टीचो आसा चडसो दिसता? बीजेपीचो दिसता. बीजेपीचो दिसता हिंगा. हय. मागीर काँग्रेस आनी आरजी आसा? काँग्रेस आनी आरजी अजून कोण ना सध्या तरी. कोण ना? पण बीजेपी आसा. बीजेपीचो बोळ आहा सध्या. इतली वर्सां खासदाराचें काम कितें आसा तुमच्या मतदारसंघात? आसा चल्ला. चल्ला. ओके. आनी आतां फुडें कितें करचें तुमकां दिसता खासदारान 5 वर्सां जिखून येयलें? फुडें सगळें बरें करचें न्हू तेंच्यांनी आतां. बरें म्हणल्यार डेव्हलपमेंट बी कितें करचें? डेव्हलपमेंट म्हणटात ती चालू आहा. चंद्रशेखर बाबू सद्याक शिवोले मतदारसंघात आवाज कोणाचो आसा? मायकल लोगो. मायकल लोगो. कोणाचे एडवांटेज आसा? खंयच्या पार्टीक आसा? बीजेपीक आसा. आनी काँग्रेस आनी आरजीक आसा हिंगा? बीजेपीच आसा. ओके. इतली वर्साचें खासदाराचें काम कशें आसा? बरें आसा. सो श्रीपाद नायकाचें काम आसा हिंगा? काम केलां ताणें? रोडाचें काम केलें. रोडाचें काम केलें. ताणें एमपीन काम केलां रोडाचें काम? रोडाचें काम. सो फुडें 5 वर्सांक कितें करचें तुमच्या एमपीन तुमकां? आता पळोवया बघूया पुढचं वर्ष काय होतं बघूया. शिवोले मतदारसंघात डेफिनेटली बीजेपीचो आवाज दिसताच. काँग्रेसाकूय हिंगा एडवांटेज आसा. आजीच्या तर काय उलयता पण डेफिनेटली बीजेपीक बिलकुल लोक सपोर्ट करता अशें दिसता. फायनली आनी 3-4 दिसांनी वोटींग जातकच आनी मागीर रिजल्ट येतकच गमतलें शिवोलेन कोणाक एडवांटेज दिल्या पळय. केंजीन रॉड्रिगीस, PBB न्यूज, पेंजीन गोवा. लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांत देशभरात आदर्श आचारसंहिता जाहीर जाल्या. 16 एप्रिल ते 29 एप्रिल या वेंचणूक आचारसंहितेच्या काळात वेगवेगळ्या यंत्रणांनी गोंयांत 17,09,947 रुपयांचे साहित्य जप्त केला. तातूंत नार्कोटीक कंट्रोल विभागान 54,62,000 मोलाचो गांजा, मेटाफेटामाइन प्रकाराची घोळी वखदां, रेल्वे प्रोटेक्शन पंगडान 3 कोटी रुपया मोलाचो 308.44 लिटर सोरो, गोंय कस्टम विभागान 3 कोटी रुपया मोलाचे 549 ग्राम भांगर हस्तगत केला. गोंय पुलीस विभागान लेगीत घोळी वखदां, सोरो, रोख रक्कम वेंचणूक काळात दिवपा खातीर हाडिल्ले 68 मोबायल संच लेगीत ताब्यात घेतल्या. वेवसायीक कर खात्यान लेगीत अशे अवैध माल ताब्यात घेतल्या. गोंय NIT म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ह्या संस्थेन इनोव्हेशन, डिझायन आनी एंटरप्रिन्युअरशीप बूट कॅम्पसाचें आयोजन केलां. ताचें उक्तावण भारत सरकाराच्या MICचे संचालक प्रदीप ढगे हांचे हस्तुकी आनी गोंय सरकाराच्या तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विवेक कामत, NITचे संचालक प्रोफेसर जयस्वाल हांचे हजेरेन जालें. उद्देजकां मदीं स्टार्टअप आनी स्किल डेव्हलपमेंट हांकां उर्बा दिवपा हेतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्या. 29 एप्रिल ते 3 मे ह्या दिसांनी जावपी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत देशभरातले नामनेचे तज्ञ उद्देजकांक मार्गदर्शन करतले. IIT गोवा शिक्षण संस्थेच्या वतीन मरीन सायन्स आनी टेक्नॉलॉजी ह्या विशयाचेर इंडो फ्रेंच वर्कशॉपाचें आयोजन केल्लें. भारत आनी फ्रांस ह्या दोनूय देशां मदीं ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यार कृष्ण क्रांती येवजणी चालीक लावपाच्या हेतान ह्या कार्यशाळेचें आयोजन जाल्लें. भारत सरकार आनी फ्रांस सरकार हांच्या जोड पालवान IIT गोवा हांचे वतीन नुस्तेमारी आनी ताचेर आदारीत हेर उद्देग हांचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिवपा खातीर ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए. सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे. पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी. बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है. वोटिंग के 3 चरण हैं.
सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा। फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप ईवीएम वीवीपैट यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मध्य धोरण विशयाक लागून बंदखणीत आशिल्ल्या दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या जामीन अर्जाचेर आयज दुसऱ्या दिसा सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली। मजगती दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोडिया हांणी जामीन अर्जा खातीर दिल्लींतल्या राउज एव्हेन्यू कोर्टान दाखल केल्लो जामीन अर्ज न्यायालयान भायर मारलो। मद्य घोटाळो प्रकरणात आस्पावीत आशिल्ल्याचो दुबाव मनीष सिसोडिया हाचे आड अंमलबजावणी संचालनालयान दवरला। फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्या सावन मनीष सिसोडिया बंदखणीत आसात। 5 जून 2024 सावन सुरू जावपी T20 संवसारीक क्रिकेट सर्ती खातीर भारतीय खेळा पंगड आयज जाहीर जाला। कप्तान पदाचेर रोहित शर्मा, उपकप्तान म्हूण हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ह्या खेळगड्यांचो या पंगडान आस्पाव आसा। 15 तज्ञांच्या निवड समितीन या पंगडाची निवड केल्या। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमाचेर लखनौ आड मुंबई पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा। सांजे 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो। मजगती काल जाल्ल्या सामन्यांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाचेर 7 षटकांनी घसघशीत जैत जोडले। कोलकाता पंगड ह्या जैता सयत 12 गूण करीत गुण तक्त्यातली आपली दुसरी सुवात राखून दवरल्या। काल जाल्ल्या खेळांत कोलकाता पंगडा मुखार 154 धांवड्यांची मोख आशिल्ली। कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान ती 16.3 षटकांत फकत 3 गड्या वगडावन सामनो जिखलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.3 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या पयलीं आता पळोवया मुखेल खबरो। भाजपा वडील फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रातल्या भौशीक प्रचार सभांनी घेतलो वांटो। काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी छत्तीसगडांत भौशीक सभांनी केलें संबोधन। हासन मतदारसंघातले खासदार आणि आदले प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांचो नातू प्रज्वल रेवण्णा कथित सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात सापडल्या उपरांत देशभर खवदळ। चौकशी पुराय जाय मेरेन पक्षान केलें निलंबन। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला NDA आघाडीची जाली बसका। प्रचाराचो घेतलो नियाळ। दोनूय सुवातो जिखपाचो मुखेलमंत्र्याचो हावेस। गोंय NITन आयोजीत केल्ली बूट कॅम्पस कार्यावळ। IITच्या गोंय फाट्यान इंडो फ्रेंच वर्कशॉपाचें केलें आयोजन।
आणि T20 संवसारीक क्रिकेट सर्ती खातीर भारतीय खेळा पंगड जालो जाहीर. रोहित शर्माची कप्तानपदाचेर निवड. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.